वास्को गोवा सुरक्षा मंचान बिरेस्तारा म्हादय प्रश्नार निदर्शनां काढली। म्हादय संदर्भात सरकार जो कितें निर्णय घेता तो गोंयकारांच्या हिता खातीर आसचो म्हण ह्या वेळार वास्को गोवा सुरक्षा मंचाचो गणेश गांवकार उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। सांगपाक सोदता गोंयकाराचे सगळे जनतेक की गोंयान आयज परिस्थिती अशी आसा, गोंयान 24 तास लोकांक हांगासर उदक मेळना पिवपा खातीर। अशी परिस्थिती आसतना गोवा गव्हर्मेंट समज कर्नाटका कडेन जर कॉम्प्रोमायज करता आसा जाल्यार ते आमकां मान्य ना। आयज परिस्थिती अशी आयलेली आसा की कॉम्प्रोमायजाचो विशय चल्लेलो आसा। इट मे बी आउट ऑफ द कोर्ट ऑर इनसायड द कोर्ट असो विशय चल्लेलो आसा। खंयच्याच परिस्थितीन समज जर तर विशय घेवपाचो आसा जाल्यार खंयच्याच परिस्थितीन गोंयचें हित पळोवनूच विशय करतलो जाल्यार इट मे बी आउट ऑफ द कोर्ट आसलो जाल्यारूय कोता येता आनी इन द कोर्ट आसलो जाल्यारूय कोता येता, तेच्या बद्दल आमचें कांय ना। पूण गोंयच्या उदकाचें हित, गोंयच्या लोकांक उदक वेवस्थीतपणे मेळटलें, गोंयचें उदक कर्नाटकान पास आउट जावचें ना हाची समज जर तर खात्री करून घेता आसात जाल्यार आउट ऑफ द कोर्ट बसप आमचें कांय हरकत ना। पूण गोंयचें उदक म्हणटा तें खंयच्याच परिस्थितीन तांकां दिवपाक जायना हो विशय सामको क्लियर आसा गोवा सुरक्षा मंचाचो। आनी गोवा सुरक्षा मंच ताका लागून सामकें फाटीक लागून ते करून घेतले। गोंयची समज जर तर गोंयच्या गव्हर्मेंटाक समज तेचेर जर नेगोशिएशन करपाचें आसा जाल्यार पयलीं तेणी पूर्ण गोंयांक उदक दिवपाचें काम जें आसा तें सोयीस्करपणे कंप्लीट करपाक जाय। तें ह्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन शक्य ना, ह्या जल्मान तरी तेंचे कडेन जावपाचें ना। ते पयलीं करा म्हणटा आमी आनी मागीर ते सेटलमेंट्स कितें करपाचें तें करा। कारण कोर्टाच्या हेच्या प्रमाणे जे हियरिंग्स जाल्लेले आसा ते टोटल हियरिंग्स सायडेड बाय गोवा सायडीन आसा, कर्नाटका सायडीन ना। कर्नाटका सायडीन ते फेल वचत आसात, ते पडत आसात थंयसर। गोवा सायडीन इन्क्लायन जाल्लेले आसल्या कारणान इतलें आसतना तुमी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करपाक कित्याक तयार आसात अशें म्हजें म्हणणें आसा। आउट ऑफ द कोर्ट सुद्दां जरी करपाचें जाल्यार तुमी कितें करपाचें, आमचे सायडीन मेळटलें जाल्यारूच करा, बाकीचे कर्नाटकाचो विशय तुमी सोडून दिवपाचो। आनी हो जो इलेक्शनाचो इश्यू आसा तो इलेक्शनाचो इश्यू टेम्पररी आसा, तो मतां घेतलो थंयसर कर्नाटकान आनी ते थंयसर बसतले, मागीर तेय थंयसर विचारतले तांकां उदक जाय म्हणून। अशे तरेचे जे इलेक्शनाचो इश्यू जो आसा त्या इश्यूचेर गोवा सरकारान ह्या भानगडीन पडू नये अशें आमकां दिसता। फक्त इलेक्शन लागून इलेक्शन स्टंट हे भारतीय जनता पार्टीन हाच्या पयलीं 2012 सुद्दां भरपूर इलेक्शन स्टंट केल्लेले। पेट्रोल सवाय करता म्हणून सांगलेले, पेट्रोलाचो टॅक्स काडटा म्हणून सांगलेले आनी अनेक तरेच्यो सोयी दिता म्हणून सांगलेले। खंय 6 म्हयने जाता म्हणसर पेट्रोलाचो टॅक्स बंद जालो, एबॉलिश केल्लो तो परत आसा तशें हेरे म्हज्या मागल्या लोकांक फटोवपाचें काम जें आसा तें गोंयचो सरकाराच्या वतीन जें आतां भारतीय जनता पार्टी म्हणून ही पार्टी आसा ती करता।